नमस्कार. सगळ्या गोंयकारांक दसऱ्याची परबी. पळया अपडेट खबरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो दसरो. घरादारां सजयली. सामान आनी शस्त्रांची पूजा. गाडी, घर, नवो काम धंदो आनी भांगर धरून कितलेशेच नवे गजालींक मेळ्ळो मुहूर्त. प्रुडंटाक जाली 8 वर्सां. वर्सुकी दिसा राजकीय, समाजीक, उद्देगीक, मिडिया, NGO धरून वेगवेगळे मळावेले मानेस्त बरे मागप्यांची प्रुडंटाक परबी. पळयात सुवाळो. बोंडलाची सुरक्षा व्यवस्था अर्दकच्ची. दिल्ली पार्कान वाघाच्या हल्ल्या उपरांत उप्रासलो प्रस्न. रानवटी जनावरांचे एन्क्लोजर ना धड. लोकांचेर पातळेन कारभार. प्रुडंटाचो रिपोर्ट. क्रांती मैदानावेल्यान फोंड्या चल्ला राजकारण. आमदार लवून केलो नगराध्यक्षाचेर फटिंगपणाचो आरोप. फटिंगपणा करून राजकारण करचें न्ही म्हूण दिलो सल्लो. आनी इंचॉन आशियाई गेम्सान भारताक आनीक 2 भांगरा पदकां. दादल्यांच्या हॉकीन पाकिस्तानाक मारले 4-8-2. बायलांच्या रिले पंगडानूय जोडले भांगरा पदक. खबरो विस्तारान. गोंयकारांनी शुक्रारा व्हडा उमेदीन दसरो मनयलो. नवरात्रा सोंपले उपरांत दसरो येता. हिंदू मानतात ते 3.5 म्हत्वाचे मुहूर्तांतलो दसरो एक. लोक बारीक सारीक गजाली, गाडी, घर, नवो काम धंदो आनी भांगर धरून कितल्योश्योच नवे गजालींक हे मुहूर्ताक रावतात. गोंयकारांनी दसऱ्याक गाडयो, काम धंद्याचे सामान आनी शस्त्रांची पूजा केली. घरादारां सजयली. शारांनी कार्यावळी जाल्यो. पळयात दसरो. आश्विन म्हयन्याच्या 10व्या दिसा दसरो मनयतात. याच दिसा रामान रावणाक मारिल्लो म्हूण ताका विजयादशमी म्हणटात. नवरात्रा मनयले उपरांत गोंयकार दसरो मनयतात. नव्यो वस्तू घेतात. घरादारां फुलांनी सजयतात. नित्याक उपकारा पडपी वस्तू, सामान आनी कामा धंद्याक लागपी माखणांची दसऱ्याक पुजा करतात. म्हापशा दसऱ्या निमतान राष्ट्रहित मंचान शस्त्रपुजा केली. नवे कितें घेवंक दसऱ्याचो मुहूर्त बरो. बरे 3.5 मुहूर्तांतलो तो एक. घर, नवी वस्तू, भांगर वा गाडी हे सारकेल्यो गजाली, नवो काम धंदो सुरू करपाक दसऱ्याचो योग बरो. गोंयकारांनी दसऱ्याक गाडयांची, दुकानांची पूजा केली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तुमच्या प्रुडंटाक 8 वर्सां जाली. प्रुडंटान 8वो वर्सुकी दीस मनयलो. सांतिनेज आमच्या हेडक्वॉर्टर्सांत जाल्ले कार्यावळीक येवन राजकीय, समाजीक, उद्देगीक, मिडिया, NGO धरून वेगवेगळे मळावेले मानेस्त आनी बरे मागप्यांनी प्रुडंटाक परबी दिली. प्रुडंटान फाटली 8 वर्सां केल्ले यशस्वी वाटचालीच्यो प्रसंगाच्यो यादी काडल्यो. पळयात प्रुडंटाचो 8वे वर्सुकी दिसाचो सुवाळो. 8 वर्सां प्रुडंटान एक बरें काम केलां आनी अनेकदां हांवें टिकाय केल्या. पण टिका सुद्दां कितें जालें एक गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की मिडियाचो रोल हो मिडियाक करचोच पडटा. On the 8th anniversary of Prudent, I wish them all the success. They have done a very good job in the interest of the state of Goa. प्रुडंटाचं 8वं वर्धापन दिन ह्या निमतान हांव प्रुडंटाच्या परिवाराक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. माय रियली बेस्ट विशेस टू प्रुडंट ऑन दीस एनिवर्सरी डे. प्रुडंट एक असो चॅनल हा तो प्रत्येकाच्या घरान पाविल्लो आसा. प्रुडंट चॅनल हो एक बऱ्यांतलो बरो गोंयचो चॅनल. प्रुडंटाक शुभेच्छा हांव दिता आनी परबी दिता की 8 वर्सां तांणी आयज कंप्लीट केली. कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीन आनी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन आमची इच्छा आसा की प्रुडंट न्हय फक्त गोंय पण आख्या इंडियेचो एक मुख्य चॅनल जावचो आनी त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय लिंकअप तांणी करचो येवच्या फुडाराक येवच्या दिसांनी वर्सांनी. आनी प्रुडंट इंडीड is a complete channel which depicts the socio-economic cultural life of people, and we salute Prudent on this day and wish it growing and roving success. रेनी डे फिल्मान पसून तो चॅनल तुम्ही पळयला आसतलो की तो चॅनल गोंयान सबंद गोंयभर जावपी बऱ्यो बऱ्यो घडणुको आनी खऱ्यो घडणुको तुमच्या मुखार हाडटा. तेन्ना तुमी सदांच पळयत रावात प्रुडंट चॅनल. आनी आयच्या ह्या तांच्या वर्धापन दिना निमित्त म्हणजे तांकां खूप खूप शुभेच्छा. प्रुडंट मिडिया चॅनलाक म्हणजे खूप खूप शुभेच्छा.
तुम्ही खूप बरे काम करतात आणि असेच करत रावात. 8 वर्सांपासून हांव तुमचे बरोबर आसा आणि प्रुडंटान जितले काम केल्ले आसा ते खंयच्याच चॅनलान आज मेरेन केले ना. अशें बाकी चॅनल पयल्यार पासून ऑफकोर्स तांची आपली पद्दत आसा काम करपाची, पूण प्रुडंटान आज लोकांच्या काळजा मेरेन एक वेगळी सुवात एकठांय केल्या आणि पत्रकारितेची देख तुमी सगळे स्टाफांनी लोकांक घालून दिल्ली आसा. हे अशेंच मुखार वचूनी आणि प्रुडंट दिसान दीस वयर सरत रावनी इतलीच म्हजी तुमकां शुभेच्छा. गांवांनी प्रुडंट मिडिया पाविल्ल्यान ज्यो गांवगिऱ्या वाठारांत तश्यो हेर शारांनी ज्यो घडामोडी घडटा त्यो तात्काळ लोकां मेरेन पावोवपाचें काम योग्य पद्दतीन प्रुडंट मिडियान केलां. ताका लागून हांव ताका परबी भेटयता. त्याच बरोबर आमच्या सारकिले ग्रामीण भागांतले बारीकशे कलाकार हांकांय प्रुडंट मिडियान योग्य अशी पब्लिसिटी दिवन आमकांय बारीक बारीक लोकां मदीं पावयले. तांकांय हांव काळजासावन ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंट मिडियाक आनी तांच्या सगळ्या टिमीक उनुनीत परबी दिता. घेऊया एक विराम.